पण गोंय म्हणून एक ब्रँड असल्या खातीर ट्युरिस्ट येता आणि त्या ट्युरिस्टांक जे जे कितें लागता ते सरदो सरान जशें सांगलें ते हांगा तयार जायत गेले म्हणजे कळ्ळें मरे तुका हांव तुका सांगता आमी पणजेच्यान सौजार लोबो म्हणून एक गोंयचो ब्रँड आसा बरें हॉटेल इतले वर्स चलता ते पयलीं ल्हान आशिल्लें आतां ताणें बिचार सुद्दां कदेलां घाल्यार गर्दी आसता त्या सौजार लोबोन आमी पणजेच्यान भायर सरले जाल्यार कलंगूट एंट्री जाले त्या वर सौजार लोबो लेन हाजेर आमकां 25 पंजाबी रेस्टॉरंट दिसली. अरे कलंगूट गोंयचो टुरिजमाचो मेन काळीज थंय जर 25 जर तुजी पंजाबी रेस्टॉरंट हें कितें. दुसरें कलंगूट बागा ह्या पट्ट्यान तूं बिचार भोवूं शकता फक्त टुरिजमान म्हणजे थंयच्या लोकांनी टुरिजमार वचप बंद केलां. पणजे आज अवतिकाय पळय ही जी पळय कोर्तीन पळय जी सबंद ती घरां आसात मळ्या वेळे एरियेन ती पळोवपा लोक येता आनी दारांनी झुंडी काल एका वर्तमानपत्रान फोटो छापला दारांनी थंय रस्त्यार फोटे लोकांक गोंगाट दनपारां लोकांचो बरो टुरिस्ट नाका नाका जाल्यार